सीएमूच घालिना स्टार्ट. सगळे इलेक्ट्रॉनिक प्रेस तशेंच प्रिंट मिडिया हांचे सगळ्यांचे आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत आहा. आयचो विशय म्हटल्यार आयज जो गोंयान सरकार आसा हाचो जो कारभार चल्लेलो आसा, फसवणुकीचो कारभार, इलेक्शन दोळे मुखार धरून कांय गोष्टी डिक्लेअर करप, हाचो हांव गोवा फॉरवर्डाचे वतीन निशेध करता. फटिंगपणाचो कारभार म्हटल्यार फाटले फावटी झेडपी इलेक्शनाच्या तोंडार विरोधकांक संदी ना दिता 4-5 दिसां म्हटल्यार इलेक्शन डिक्लेअर केले. तांच्याच मंत्र्यान सांगले, पंचायत मिनिस्टरान सांगले इलेक्शन जानेवारीन घेतले म्हणून. आनी हे सायडीक पाळटेनूच म्हणया आमी, कित्याक तो इलेक्शन कमिशनर जो हांगासर आहा, स्टेट इलेक्शन कमिशनर, हो तेंच्या हातींतलो पापेट आहा. ताणेन हे त्या टायमार डिक्लेअर करून सोडले 12 तारीख. आनी ताका लागून विरोधकांक खुबशा जे अपक्ष, खास करून हांव अपक्ष जे बसलेले तांचे उलयता, तांकां बरे तरेची संदी ना मेवळ्ळ्या कारणान प्रचार कार्य करपाक तांची डिफीट जाली आनी भारतीय जनता पार्टीची फटिंगपणाच्या आदाराचेर जीत जाली. भारतीय जनता पार्टी जिखले, हांव तेंचें अभिनंदन करता, कांय नजो. पण आतां फाटल्या दिसांनी हांवें एक पेपरान स्टेटमेंट वाचलो हालींच्या टायमार, एट द टायम ऑफ क्रिसमस, की म्युनिसिपालिटी एरियान जी घरां आहा त्यांचो आमी टॅक्स घेतले म्हणून एक विधानसभेन ऑर्डिनन्स हाडटले आनी आमी टॅक्स घेतले. ह्या दिसांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागलेले आसा, लागलेले म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यांक खबर आहा, ड्यू डेट जाल्ली आहा इलेक्शनाची आनी केन्नाय इलेक्शन जावंक शकता येणाऱ्या काळान. तेका लागून म्युनिसिपालिटीन जे वोटर आहात, जे इलिगल घरांनी रावतात, तांकां हे लोक गाजर दाखोवंक सोदतात. म्हजी सरकारा कडेन मागणी आहा, हांव तरी आसतना म्युनिसिपालिटीच्या भागान जे लोक इलिगल घरांनी रावता तेंचो जर सरकार टॅक्स एक्सेप्ट करता जाल्यार तेंच्या डिसिजनाक हांव वेलकम म्हणटा. कारण हांव विधानसभेन सदांच इलिगल घरां रेग्युलरायज करची ही म्हजी सदची मागणी. 5 वर्सांक हांव हे मागणेचेर ठामपणे विधानसभेन उलयल्लो आहा. म्हजी मागणी इतलीच आहा, म्युनिसिपालिटीचेर मेहरबानी कित्याक तुमची, आनी गांवगिरी वाठारांतले जे ग्रामीण भागान आहा, ज्या लोकांनी 33 सिटां तुमकां 50सांसून जिखोन हाडून दिल्ली, त्या लोकांचो टॅक्स कित्याक घेयना, हो म्हजो प्रश्न सरकाराक. हालींच म्हणजे अजून जिखोन म्हयनो सुद्दां जावंक ना झेडपी इलेक्शन, आनी ह्या झेडपी इलेक्शनाक सरकाराक पूर्ण बहुमत दिल्लें आहा दोनूय सायडीक, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. तरी आसतना ग्रामीण भागाचेर अन्याय कित्याक करता? कित्याक ग्रामीण भागान भरपूर इलिगल घरां आसात, तेंचोय टॅक्स घेयात, जेणे करून म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक त्या टॅक्स पेयाची, टॅक्साची व्हडलीशी गरज आसची ना. तांचे कडेन रेव्हेन्यूचे दुसरे जायते सोर्स आहा. पूण आमच्या भागान, गांवगिरी भागान जायत्यो गरीब पंचायती आहा, जर टॅक्स कलेक्ट केलो इलिगल हावजिसांचो जाल्यार त्या पंचायतींकूय तेचो फायदो जातलो, जेणे करून तेंचो रेव्हेन्यू वाडटलो. पण सरकार सध्या इलेक्शन आसलेल्या कारणान म्युनिसिपालिटीच्या लोकांक, जे लोक रावता तांकां भुलोवपाचो प्रयत्न करता. दुसरो आनी एक इलेक्शन इस्टंट तांचो, पुर्तुगेज टायमा उपरांत किंवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत जे शॉपकिपर आख्ख्या गोंयभर, म्हज्या म्हापशान आनी आख्ख्या गोंयभर जे लोक आहा तांकां आयज रस्त्यार येवपाची पाळी येयल्ली आहा. सरकार परतून तेंचेरूय एक ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणटा, आनी तांकां काल तेंची म्हाका दिसता सभा जाली आनी तेंच्यांनी विरोध केल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता केन्ना तरी आझाद मैदानारूय आहा. आमचो हे गजालीक शॉपकिपरांक तेंको आहा, गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमचो तांकां तेंको आहा. शॉपां लीज जी जाल्ली आहा
ही 40 ते 50 वर्सां पयलीं जाल्ली आहा. हेच्या मदीं सरकार खंय न्हिदलेलो? हो म्हजो प्रश्न सरकाराक. सरकार खंयचोय आसूं, पूण हो सरकार शोले पिक्चरांतलो डाकू गब्बर सिंग जाल्लो आहा. येयल्ल्या लोकांक सगळे कडेन सध्या पिडीत आहात लोक. पॅन्डेमिकान लोक त्रास आहा, लोकांची काम धंदे सारखे चलना, बाकीच्यो गोश्टी चलना, ट्युरिजम ठप्प जाल्ले आहा. तरी आसतना हो सरकार गोंयकारांक, नीज गोंयकारांच्या काळजाक हात घालूंक लागला. कारण म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येता. म्हणजे तुमी धांवन म्हज्या पांया कडेन येयात. आदले जे पिक्चरांनी दाखयताले, तुमची घरां मोडटा, तुमची शॉपां मोडटा, धांवन येताले ते पिक्चर. तेकाच लागून हांवें शोलेंतलो गब्बर सिंग म्हटला. आयच्या टायमार शॉपकिपर आनी सगळे शॉपवाले अशे ना, ते नीज गोंयकार आहात. गरज पडली जाल्यार ह्या सरकाराक घरा धाडपाक फाटीं रावचे ना. हेका लागून सरकारान गोंयकारां कडेन खेळचें न्हू, ही म्हजी तांकां शिटकावणी. शॉपकारांनी जो कितें निर्णय घेतलेलो आहा सरकारा विरोध, हेच्या वांगडा गोवा फॉवर्ड पार्टी आनी हांव खास करून त्यांच्या संपूर्ण गोंयकाराच्या फाटल्यान उबो आहा ठामपणेन, हें म्हाका सांगिनशें दिसता. तशेंच येणाऱ्या काळान आमी खुबशे म्युनिसिपालिटींनी पयले, आमच्या म्हापसा म्युनिसिपालिटीन पयले, वेगवेगळे म्युनिसिपालिटींनी पयले. आमचे जे पारंपरीक लोक आसले, जे भाजी घेवन बसताले, फुलां घेवन बसताले, नुस्तें घेवन बसताले आनी बाकीचे वेगळे वेगळे वस्तू घेवन बसताले, आयज ते लोक थंय दिसत ना. जाणटे बाबड्यांक पॅन्डेमिकाचे निमित्त घेवन तेंची ल्हान ल्हान बॉक्सां आसताली ती काडून उडयली हांगरसून म्युनिसिपालिटी एरियांसून. हें फक्त म्हापशानूच घडोंक ना, हें जायत्या खुबशा म्युनिसिपालिटींनी घडलें. हांव तुमकां एक सांगिनशें दिसता म्हाका, आमी येणाऱ्या काळान स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन, ऑल गोवा स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन, जे फुटपाथार बसता तेंचें एक एसोसिएशन करप. आनी हे जे नाशाडी, हे जे नाका जाल्ले म्युनिसिपालिटी किंवा सरकार आहा, यांच्या विरोधान जे सरकार तांकां त्रास करता तांकां आमी तेंको दिवप, हें गोवा फॉवर्ड पार्टीन ठरयल्लें आहा. हेचे फुडाराक विस्तार जेन्ना जातलो, हेजो अध्यक्ष कोण आसतलो, बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, ह्यो आमी सांगतले. पूण खंयचेय परिस्थितीन सरकाराक ह्यो नाका जाल्ल्यो गोश्टी आमी करूंक दिवचे ना, इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. असो विचार केल्लो आहा. आमी सध्या म्हापसा आनी पेडण्यां ह्यो 2 म्युनिसिपालिटी, बाकीच्यो म्हणटू तो अध्यक्ष ठरयतलो, कित्याक ऑलरेडी फातोड्डा ही ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी आहा. आनी बाकी कडेन फोंडा म्हणटू सध्या इलेक्शन ना, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन मागीर आहा. ज्यो आमकां कन्सर्न लागता, येणाऱ्या काळान आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी पेडण्यां लडोवचो म्हणून आयजूच असो एक निर्णय जाल्लो आहा. आमकां पार्टी लेवल करता, पार्टी लेवल करात, तुमकां जाय तशें करात. आमी खंयचेय परिस्थितीन इलेक्शनाक आमची तयारी आहा. आमकां अशें कांय हें ना. पार्टी लेवल करी जाल्यार आनीक बरें वयल्यान. ना ते म्हणटा, पूण हे फावट तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीन पळय घरां आहा तेंचेच आमी येणाऱ्या विधानसभेन ऑर्डिनन्स हाडटले म्हटलां. सो म्हजो प्रश्न हो आहा, म्युनिसिपालिटीच्या घरांक तुमी ऑर्डिनन्स हाडात किंवा ऑर्डिनन्स हाडिनासतना तेंचो टॅक्स घेयात, पूण ग्रामीण भागांतल्या, ग्रामीण भाग म्हणजे कळ्ळें न्हू, पंचायत लेवलाक जी घरां आहा, उस्कय आहा, बोस्तडे आहा, मोयडे आहा, नाशनोला आहा, थिवी, सिरसय, कोलवाळे आनी बाकीची कितलीशीच नांवां घेवंक शकता. ह्या भागांनी जी इलिगल घरां आहा तेंचोय टॅक्स घेयात न्हू, जेणे करून पंचायतीक रेव्हेन्यू येतलो. लुकसाण काय जावचें न्हू. हांव म्हणटा म्युनिसिपालिटीची करात तुमी, म्हजो विरोध ना, बरी गजाल वयल्यान. सरकाराक लेट सुचले पूण बरें सुचले, तेंच्यांनी घेवचो. पूण हो भेदभाव कित्याक? म्युनिसिपालिटी तुमकां हेंच्यांनी जिखयल्यात न्हू, म्हणजे इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून कितेंय ठोकतात तुमी. विधानसभेन चर्चा करात न्हू हेजेर. ऑर्डिनन्स कित्याक हाडपाक जाय? कसली गरज आहा ऑर्डिनन्स हाडपाची? ह्या शॉपकिपरा बद्दल, ह्या टॅक्सा बद्दल विधानसभेन चर्चा करा. सगळे सहमत जातले, सगळे साथ दितले आनी शॉपकिपरांक कोण कोण सपोर्ट करतले तेंय कळटलें न्हू. सो विधानसभेन चर्चा करपाक जाय, ऑर्डिनन्स हाडपाची गरज ना. हांगा कितें हुकुमशाही चलना. विधानसभा आहा, येणाऱ्या काळान 4 दिसांक विधानसभा जातली.
ना नाही गोंय भर आहा, हांव तेच सांगता न्हू तुमकां. नाशनलात ना हें, उस्कय आहा, बोस्तोडे आहा, नाशनल आहा, आल्दोना आहा, परतून सगळे कडेन आहा ही, सगळे कडेन आहा गोंयभर वेगळे वेगळे. ना 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 लेट श्री मनोहर पर्रीकरान फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलेलें की 2014 हेच्या पयलींची जी घरां आसतली ती कोमनीदाद आसूं बाकीची आसूं ही आमी रेगुलरायज करतले. पूण तो बाबडो ह्या संवसारान ना जाल्यार तो दिल्लीक गेलो, तेज्या उपरांत कायदो जो जावपाक जाय आसलो हो थंयच उरलो. कोड ऑफ कोमनीदाद जो आहा हो मातसो कटकटीचो आहा. कोड ऑफ कोमनीदाद बदलपाक जाय, तेज्या उपरांत हो कायदो हाडपाक शकतले. पूण ह्या सरकाराक ते शक्य जावचें ना. हांव सतत 5 वर्सां विधानसभेन ह्या प्रश्नाचेर झगडलां आनी त्या टायमार मनोहर पर्रीकरान आपल्या स्वताच्या जाग्यान घरां जी बांदलेली आहा बेकायदेशीर घरां स्वताच्या जाग्यान सुद्दां बेकायदेशीर बांदले विदावट ऑप्टेनिंग TCP आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी. ही घरां कायदेशीर करची म्हणून ऑलरेडी कायदो हाडलो. कोमनीदादीचो कायदो हाडपाचो आसलो पूण तो केंद्राक गेलो, तेज्या उपरांत हांगा तें रखडलें. ह्या सरकाराची कसलीच मनशां ना. हें सरकार फक्त आपली खेळी खेळोन इलेक्शन जिखपाचें. खंयचीय परिस्थिती येवं, हांगा कोवीड येवं नाजाल्यार हांगा रिसेशन येवं नाजाल्यार आनीक कितें आसूं, तांकां फक्त इलेक्शन जिखपाक जाय, बाकीचें कांयच ना. कांय आयडिया ना बाबा. ती सरकाराची कितें आहा पळय ती सरकारान विचार करचो, आमकां कांय आयडिया ना तेजेर. पूण म्हाज्या मतदारसंघान मात रेंव बंद आहा आनी CMच्या मतदारसंघान आमोण्या रेंव चालू आहा. ही कशी कितें ती म्हाका कळना. गोंय एकूच, गोंय येदेशें म्हणजे महाराष्ट्राचो एक तालुको म्हटल्यार जाता. जाय तो प्रश्न विचारत नाही तूं, नाका जालो विचारता. हांव मातसो चुरचुरे करून रावला, नाजाल्यार हांवूय आमोण्याची रेंव चलता, रातची चलता. आमचे कडेन सगळ्यो फुटेजी आहा, वीथ टायम वीथ प्रूफ आहा. जर म्हाजी ह्या 4 दिसांक चालू जायना जाल्यार हांव तेजी बंद कशी कोर्टाक वचोन करपाची न्हू ती म्हाजे कडेन म्हाका खबर आहा. CM जालो जाल्यार कितेंय करूंक शकता. गोंय आमी विकूंक ना अजून गोंयकारांनी. गोंयकार आहा गोंया फाटल्यान. तूं एकलो CM जालो म्हणजे गोंयचो राजा जालो अशें धरप ना. ही चुकीची. ही लोकशाही आहा. लोकशाहीन प्रत्येकाक उलोवपाचो अधिकार आहा न्हू. हय हय पेडणे नो. सो तो थोडोसो विचार कर. पेडणेचे आमी सगळे कॉन्टेस्ट करतले. म्हाका दिसता 9 आहा पेडण्या, एटलिस्ट 9 आहा. पूण म्हापशेच्या सिटांचेर आमचो विचार चालू जातलो. आमी आयजूच डिसिजन घेतला. सो डिपेंड ऑन कॅन्डिडेट बाकीच्यो कांय गोश्टी. आमी जिखपाक लागून लढटले. आमी बेश्टेच थंय गर्दी करपाक जाय आनी बाकीच्यो गोश्टींक लागून घालचे ना. विचार जातलो हेचेर. आहा टायम न्हू. हय हय हय. फाटली जी म्युनिसिपालिटी आसली ते सो कॉल्ड BJP म्हणटात न्हू. फाटली जी आसली ती कमळान भोंवताले. सो ते कमळाक जर आमकां घरा धाडपाक जाय जाल्यार सगळे एक जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण हांव म्हणिना. प्रस्ताव येत जाल्यार म्हाका मान्य आसतलो. जावची जावपाकूच जाय. पेडण्या करतले आमी दोनूय सीट. हो आमी ठरयलो. म्हापशेचो आजून ठरोवंक ना न्हू. पूण येणाऱ्या काळान अग्नेल बाब खुबश्यो गजाली घडपाच्यो आहा. सो थोड्या गजालींचेर आमी मागीर नाल्यार आनीक प्रेस घेवंक म्हाका खंय मेळटली मागीर. आनी एकदां मेळपाची संदी घेवया न्हू आमी. ओके, थँक्यू.